आज आम्ही फातर्पा सप्तकोटेश्वर मंदिराच्या उद्घाटनाक आम्ही हांगा आयिल्ले कडेन आसा। एक सुंदर अशें कार्विंग केल्लें आनी बरें एक सुंदर अशें मंदिर आसा तें आमकां पळोवपाक मेळटा। गोंयांत म्हाका दिसता हें दुसरें मंदिर, एक तांबडी सुर्ला दुसरें हें खूब बरें सुंदर अशें पाशाणी कार्विंग काम आमकां पळोवपाक मेळटा। आनी खरोखरच आमचे आर्किटेक्ट जे सादले आहेत तेंच्यांनी हें प्लॅनिंग करून सुंदर अशें केल्ले कडेन आसा आनी खरोखरच हांगा येतकूर एक मन शांती अशी दिसता। आनी आमच्या फातर्प्या देवळान हें लागींच जें सप्तकोटेश्वर मंदिर, ह्या मंदिराक पळोवपाक हजारो संख्येचे लोक येता आनी खरें म्हणल्यार अशे तरेचे देवूळ पळोवपाक आमकां एक संदी मेळ्ळी। आनी देवस्थानाचे सगळे जे वांगडी आसा फातर्पे काणयेचे देवळाचे सगळे कमिटीचे मेंबर हांणी खूब कश्ट घेवन हे कितलींशीं वर्सां हें काम केल्ले कडेन आसा तेन्ना देवस्थानाचे सुद्दां हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। आनी खरोखरच एक सुंदर अशें देवूळ आमकां पळोवपाक मेळ्ळा। देव शांतादुर्गा देवी फातर्पेकरणी तशेंच सप्तकोटेश्वर देवाचे सगळ्यांक बरो आशिर्वाद मेळचो अशें म्हाका देव बरें त्या ह्या मंदिराक येवन आमी भेट दिली आनी आमची हे परिसराक हें करपाक म्हणजे एक सोबीतकाय हाडली। आमच्या कमिटीच्या आनी बाकीच्या वांगड्याच्या हेजे तर्फे हांव तांचे धन्यवाद हे करता। हे देवूळ सुमार बांदपाक कंप्लीट करपाक 20 वर्सां लागली आनी आमच्या सादले साहेबान तशेंच ताचे पूत अभिजीत सादलेन खूब मेहनत श्रम घेतले, ताका तोड ना। आनी येदें व्हडलें मंदीर सुमार 1000 मिटर क्षेत्रफळाचें गोंयांत उबी जालें आनी पर्यटकांक तशें भाविकांक आपली भक्ती हांगा अर्पण करपाक संदी मेळटली। आनी सगळे गोंयकार किंवा आनीक भायली स्टेटी म्हळ्यार आमगेली स्टेटी महाराष्ट्र कर्नाटक ह्या भागांतल्यान सुद्दां एक सोबीतकायेचें देवूळ आसा। त्या बद्दल हांव सादले साहेबांचे आभार मानता, तशेंच अभिजीत सादलेचे तांचे आभार मानता। बाकी कलाकार एक आसात, सुंदर तांणी कला आपली ओतून दिली हांगा, तांचे मनपूर्वक धन्यवाद मानता। श्री सप्तकोटेश्वराच्या देवाच्या उत्सवाच्या निमतान हांगा आयल्लो। सगळ्यात पयलीं समितीचे हांगसरले अध्यक्ष दिवाकर नाईक देसाय आनी तांचो सगळो जो पंगड आसा तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी शुभेच्छाय दिता। एक उत्कृश्ट असो शिल्पकलेचो नमुनो जे सप्तकोटेश्वर देवूळ आसा तें आमी पळयतात आनी ताची एक सुंदर अशी प्रतिकृती ही हांगा उबी जाल्ली आसा। 2006 पासून आतांचो 2025 हो काळ तो पर्यंत हांव प्रत्येक वेळार म्हणटा गेल्या 3 वर्सां पयलीं हें देवूळ पूर्णत्वाक गेलें, ताचें उद्घाटन जालें आनी तें एक नामनेक सगळ्यांचें पावता आनी त्याच बरोबर अनेक पर्यटकय हांगा जे येतात तेय हें पळोवन आश्चर्य जातात। त्या उत्सवाच्या निमतान अनेक लोकांनी त्याग केल्लो आसा, आपलो घाम गाळिल्लो आसा, इतली वर्सां धडपड केल्ली आसा, ती धडपड तांच्या सगळी पूर्णत्वाक गेल्या। हांव देवा कडेन मागतां की श्री शंभू महादेवाचो आशिर्वाद तांचेर सदांच आसचो, तांच्या कुटुंबियांचेर आसचो, तांचे सगळ्यांचें कल्याण जावचें, बरें जावचें। त्याच बरोबर ह्या देवाच्या निमतान हांगासरल्यान हांव भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष ह्या नात्यान संपूर्ण गोंयकाराचें कल्याण जावं अशें देवा कडेन मनोकामना मागल्या। सगळ्यांचें बरें जावं, सगळ्यांचो सामाजीक स्तर, आर्थीक स्तर, कौटुंबीक स्तर सगळो बरो उरचो, उज्वल जावचो भविश्य आनी त्या निमतान देवा कडेन प्रार्थना करपाक आयिल्लो आसा। बरें दिसलें आनी सगळ्यांत आनीक बरें दिसलें की तांच्यांनी जे हांगसर तांच्यांनी वावर केला, आपली योगदान दिलां, तांचोय सन्मानीत हे करतात, तांकांय तांकां एक शाबासकीची त्यांच्या फाटीचेर हात दितात, त्या बद्दल त्यांचे कौतुक। एक क्वेश्चन आसा की छत्रपती शिवाजी महाराज जे आसा ते हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक, तांणी जेन्ना डिचोली हांगा जेन्ना गोंयाचेर स्वारी केल्ली तेन्ना तेणी सप्तकोटेश्वर देवस्थान जे आसा नार्वे तें तेणी उबारलेलें, ताची बांदणी केल्ली। त्या विशयी आनी तेज्या नंतर हें दुसरें मंदीर हांगा जाता श्री सप्तकोटेश्वर, त्या विशयी कितें सांगता? त्या हिंदवी स्वराज्याची गुडी फुडें व्हरपाचो तो एक भाग आसा। त्या वेळाचेर परिस्थिती कशी आशिल्ली, त्या वेळाचेर लोकसंख्या कितली आशिल्ली, आतां गोंय कशें आसा, हें सगळें विचार करपाचो। त्या नार्वेच्यान हांगा आयिल्ले सगळे वांगडी आसा, तांच्यांनी त्या वांगड्यांनी त्या देवाचे
हें घेवन आमी कितें ताका म्हणटात कौल घेवन ताका हांगा हाडलो, आपल्या वांगडी आपल्या स्थानार हृदयान दवरलो आनी पण तरी आनी हांगा हाडून तो प्रतिश्ठापीत केलो. देव हो जसो आमी 12 ज्योतिर्लिंग म्हणटात, जसो 12 ज्योतिर्लिंगांनी 12 अशें डिवायड करून ना देव एकमेव आसा. आनी त्या खातीर ज्या भावनेन तो हाडला, ज्या भावनेन तो लोकांचे मनोकामना पूर्ण करता, तशीच हांगासर हे उबी रावन हांगासर ताणें सगळे समेस्त लोकांक गोंयकाराक न्ही तर ह्या हातूंत न्ही तर सगळ्यांक सासाय आपली दवरलेली आसा, सगळ्यांकच बरें आयज देवूळ कंप्लीट जाता. म्हणजे आयज भव्य अशें शानदार अशें रूपान तें देवूळ तयार जाल्लें आसा. देवळा खातीर अनेक वर्षे कामाक लागला आनी हें आगळे वेगळें देवूळ, तें देवूळ मुद्दम जे पळोवपाचें अशें देवूळ सप्तकोटी देवस्थानांत जाल्लें आसा. तेन्ना हांव सगळे हाजे म्हाजी सगळी कमिटी आसतली, म्हाजे वांगडी आसतले, सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी अथक परिश्रम घेवन ह्या सप्तकोटी देवस्थान जें आसा मोठ्या प्रमाणात 15-20 लाख खर्च गव्हर्मेंटाचे तयार केल्ले आसा. आषाढी देवूळ आसा आनी खरेंच जो परिसर सुद्दां सरपंच आसा जे आमचे आतांचे अध्यक्ष दिवाकर देसाय आनी आपले वांगडी प्रतिभा आसा आनी सगळे वांगडी आसा, सगळ्यांचे सहकार्य केलें. बऱ्यापैकी सुंदर असो परिसर जाल्लो आसा. 4-5 कोटी खर्च सौंदर्यीकरण जाल्लें आसा. आनी खऱ्या अर्थान आज जशें सांगताले पातळीकरण कुंकळेकरण देवस्थाना कडेन कर्जत अशें गरज जाता, त्याच प्रमाणे सप्तकोटी देवस्थाना कडेन सुद्दां मोठे भावीक येयले रावतले. आनी ज्या पद्दतीन मंदीर आसा तो एक पर्यटन स्थळ अशें ह्या फातर्पे गांवांत जाल्लें आसा. आनी कोण सगळ्याक वादनाक देवस्थान कमिटीक सगळ्या शुभेच्छा दिता, शाबासकी दिता. छत्रपती शिवाजी महाराजान नार्वे देवूळ बांदलेलें, ताचो जीर्णोद्धार केलो. आनी हांगा एक देवळा बद्दल म्हाका सांगपाक एक अभिमान जाता की विजय सरदेसाय आनी त्या देवळाक आर्कायव्जांतल्यान सुरवात केल्ली आनी तेन्ना मागीर आर्कायव्जचो मिनिस्टर हांव जालो आर्कायव्ज तेन्ना खूब सुद्दां सहकार्य आसा. म्हणजे सहकार्य म्हणजे त्याच काम फुडें व्हरता आसतना आमी सपोर्ट त्या डिपार्टमेंटान केल्लो आनी बरी शानदार अशें देवूळ जाल्लें आसा. आमच्या हांगा शिवाजी महाराजाचो शेवटचो पुतळो बेतूळ वाठाराचेर किल्लो आसा थंय आसा. हें देवूळ खरेंच सुंदर अशें देवूळ प्रत्येकान येवन पळोवचें. महादेवाचें देवस्थान प्रत्येकाची मनोकामना देवानी पूर्ण करची आसता. गोंय ही देवभूमी संपूर्ण देशांक खबर आसा. नार्वेचें सप्तकोटेश्वर मंदीर आमी आयकताले, ताचो जीर्णोद्धार जाल्लो आसा. त्याच बरोबर हांगसरल्या लोकांनी आनी कमिटी, त्याच बरोबर सादले पिता पुत्र आर्किटेक्चर आनी खूब मेहनत करून गेली 20 वर्सां ही वास्तू निर्माण करपाक आपलो घाम हाडिल्लो आसा. हांव सगळ्यांत पयलीं जेणे ह्या देवस्थानाक हातभार लायिल्लो आसा सगळ्या तरेन तांच्या हांव मनापासून अभिनंदन करता की तांच्या ह्या परिश्रमामुळे, तांच्या ह्या ताणें केल्ल्या योगदानामुळे एक दुसऱ्या सप्तकोटेश्वराचें मंदीर दुसरी एक उत्कृश्ट अशी फक्त दगडी गेली हजारो वर्सां पयलीं आमी आर्किटेक्चर पळयताले ते प्रत्यक्षान नवें बांदकाम म्हणून करून लोकां समोर एक जणू काय हे पुरातन अशाच पद्दतीन उबें केल्लें आसा. येणाऱ्या इतिहासान हे कचेरीची वास्तू आमी पळोवन घेतली की खरोखरच लोक हाजेर याद करतले. प्रत्येक गोश्ट चिकाटी धरली आनी श्रम करपाची मनांत तयारी दवरतात आनी अशे तरेचो चमत्कार हो घडटा. आनी ह्या हांगसरल्या सगळ्या देवस्थानाच्या कमिटीन मेंबरांनी त्याच बरोबर तशें म्हटलें हांवें की सादले पिता पुत्र आर्किटेक्ट ह्या दोगांनी त्या सगळ्याच्या ह्या सहकार्यामुळे आज उबें जाल्लें आसा. देणगेदारांनी आपली देणगी सगळी ह्या तुज्यान केल्या तातूंत ह्याय लोकांच्या मनापासून अभिनंदन. कारण गोंयांतलो एक म्हणजे असो एक आज क्षण आसा की ज्या मंदिराच्या आज आमी उद्घाटन जाल्लें आसा. हजारो वर्सां पयलीं ह्या मंदिराची आनी आजच्या दिसाची याद ही गोंयकारांक जातली. गोंयची गोंयांची देवभूमी खरोखरच देवभूमी आसा हें म्हाका दिसता ह्या वास्तूक पळयल्या नंतर लोकांक ताची आनी आठवण जातली अशें दिसता. हांव परत एकदां जास्त घेता, सगळ्याचें मनापासून अभिनंदन करता. आनी गोंयच्या ह्या आध्यात्मीक धार्मीक ह्या सगळ्या हातून आज एक आनी एक नवी कडी आज जोडलेली आसा अशें मानपाक हरकत ना. देव सप्तकोटेश्वर गोंयकारांचें संपूर्ण गोंयाचें निश्चितपणे रक्षण करून सगळ्यांक सुखी दवरचें अशी ताची मागणी करता. नमस्कार. आज
फातर्पा हांगासरल्या सप्तकोटेश्वर देवाच्या मंदिराचे आयज जीर्णोद्वार आमी मंदिराचो लाभ घेतात. सप्तकोटेश्वर देव म्हणजे गोमंतकांत भितर एक वन ऑफ दी ओल्डस्ट जे आसा सप्तकोटेश्वर देवाचें अस्तित्व आसा ते जायते कडेन आमकां पळोवपाक मेळटा. आनीक हांव अभिनंदन करता सप्तकोटेश्वर देवस्थान तशेंच शांतादुर्गा फातर्पेकरीण हांच्या सगळ्या महाजनांनी हांच्या सगळ्या भाविकांनी अनंत अशे काळ ह्या देवळाची पुनर्बांदणी करपाक घेतली. आनी म्हाका दिसता की हे हजारो साल देवूळ अशें उरपाचें अशें देवळाची स्थापना तांणी केल्ली आसा. संपूर्ण जें मंदीर आसा ताका एक वेगळ्या तरेचे आर्किटेक्ट आनी वेगळ्या तरेचे म्हाका दिसता की वेगळे तरेचे सगळ्या म्हणजे पुराणांतल्यान आयिल्ल्या देवळांक कशी बांदतात ताजे खातीर एक भव्य दिव्य अशा मंदिराची हांगा स्थापना जाल्ली आसा. ताजें वास्तुशास्त्र आसतलें किंवा ताची रचना आसतली ही अत्यंत बरे तरेन वास्तुशास्त्रज्ञ आमचे अभिजीत सादले आनी तांचे वडील हांच्या हातूंतल्यान ह्या देवळाची निर्मिती जाल्ली आसा. हांव परत एक फावटी सप्तकोटेश्वर देवस्थानाच्या ह्या सगळ्या महाजनाचे सगळ्या भाविकाचे हांव अभूतपूर्व अशें यश म्हणटा. कारण गेले कित्येक 2 दशकां ह्या देवळाची बांदणी चलताली. 2 दशकां जरी लागली तरी हजारो वर्सां ह्या देवळाचे अस्तित्व आमकां जाणवतलें. आनी खऱ्यांनीच सप्तकोटेश्वर देवस्थान आमी जे पळयताले की ज्या भागांत आमी बांदलेले ताजे परत एक फावटी सप्तकोटेश्वराचें हांगा एक फावटी मोठें मंदीर जाता. सप्तकोटेश्वर देव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळान पसून सप्तकोटेश्वर देवळाचे ज्या ज्या जाग्यार आसा ती तांणी जीर्णोद्वार केल्लो आसा. मात्र तेजे आमचे सगळे भाविक आसा तांचें अभिनंदन करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.